दिवचले वाळशी वाठारात फाटल्या मंगळारा दिसा उजवडे मानग्यान एका सुण्याचेर हल्लो करून ताचो बळी घेतिल्लो. ताचे उपरांत मानग्याक धरपाक बुधवारा राना खात्यान तळ्यात पांजरो लायिल्लो. ह्या पांजऱ्यात मानगे अडकल्याचे शुक्रारा फांतोडेर थळाव्या लोकांक दिसून आयले. थळाव्यांनी ह्या घडणुकेची म्हायती राना खात्याक दिल्या उपरांत तांणी येवन ह्या मानग्याक घेवन गेले. मजगतीं ह्या तळ्यात आनीकय मानगी आसात असो अदमास थळाव्या लोकांनी उक्तायला. जो आम्ही किल्लो हांगा लायल्लो मगरीक लागून तो राती मगर हांगा पडल्या. पण एक्झॅक्ट आमकां कितलो टायम तो खबर ना आनी सादारण ते बरे मगर व्हडले आसा. आतां इतलें जालें की आमकां मातसो भंय कमी जालो. पण तरी आनी कसो आसा की तळ्यान आनी कितली मगरी आसा ते आमकां आजुनूय सारकें खबर ना कितलें आहा ते. पण जेणे करून आयज थोडे आमकां मातशें गांवांक रिलॅक्स कशें जालें की जगा एक किल्ल्यान पडलेलें आसा. आता तुमची कितें मागणी आसा आनीक बी आल्या असू शकता भितर. पण असं परत जर दिसलें जाल्यार परत आमकां असंच फॉरेस्टरान तेंच्यांनी येवन वन खात्यान येवन पिंजरो लावन परत ती आसा ती धरून व्हरपाची जेणे करून आमकां मागीर आनी फुडें त्रास जाणें म्हणजे कमी जातले. ती बारीक भुरगीं बारीक पोरां बिरां तेंची आसा जाल्यार आमकां आजुनूय नदरेक पडना. पूण लोक म्हणटात की आनी एक दोन तीन आसा तशी म्हणटात. पण हें आतां खंयचे व्हडले पडला की धाकटे पडला हें आमकां सारकें अजून खबर ना. म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तुमचो भंय कमी करचो. जेणे करून तेंच्यांनी आतां तांकां व्हरून आमचो भंय मातसो कमी जातलो. आमच्या देगेक आमच्या घराच्या देगेक आमी हांगासर पिंजरो घातलो फॉरेस्टान. पिंजरो फॉरेस्टान घालून मगर ते एक कुत्रो धरलेलो मगरान आनी मगरार घेवन गेले आनी फॉरेस्टार येवन पिंजरो घेतलेलो बुधवार दिसा आयज शुक्रार आनी एका दिसा भितर ते आयज 7 सुमार पडले. आमकां कळ्ळें आमी ते फॉरेस्टाक सांगले. फॉरेस्टार येवन ते घेवन सुद्दां गेले. पण कितें जालें हे मगर जे आसा हे मगर आसा न्हू ते म्हाका आतां 3रो नंबर आसतलो 2 नंबर ताच्या फुडले 1 नंबर. हे जी व्हडली जी आसली ती पडांक अशी दिसता आमकां आमी बघले तेका आसा. पूण हे भितर पडान बरें जालें तेजे भितर पडान तरी पण आनी फॉरेस्टान आमकां हेल्प करून हांगासर तो पिंजरो घालून आनी तांकां व्हरांक जाय. कारण हांगा आमी गणपती पायता सगळे भाशेंचे गणपती हांगा पायता. आनी म्हणल्यार चवथी कडली देवी आसता ती बायलां सगळीं तळ्यान उतरता ते पाणी घेतात देवीचें तीर्थ म्हणून अशी व्हरतात. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कशें आहा हांगासर बायलां भितर पाणयान उतरतात. 2 हांगासर हें आसा एक हे सायडीन आसा पाट एक ते सायडीन एक पाट आसा आनी ह्या पाटान भुरगीं उतरतात आनी जाणटी उतरतात. तांकां बी धरूंक शकता कित्याक कुत्रा गेलो न्हू हो आमकां भंय जालो म्हणून आमकां आतां खूब मातशें संरक्षण फॉरेस्टान करपाक जाय अशें आमकां दिसता. दिवचल शारांतल्या व्हाळशी वाठारांत आशिल्ल्या सैमीक तळ्यात संचार आशिल्ले आनी दहशत घातिल्ले मगर निमाणे एकदाचे रान खात्यान लायिल्ल्या सापळ्यात अडकून पडले. भर लोकवस्तीक तेंकून आशिल्ल्या व्हाळशेच्या सैमीक तळ्यात एका मगरीन दहशत घातिल्ली. फाटल्या मंगळारा ह्या मगरीन दिसा उजवाडे तळ्याच्या धडेर आशिल्ल्या एका सुण्याचेर हल्लो करून ताचो बळी घेतिल्लो. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.